पांच स दीस हें पळयता आमी कितें घडामोडी हांगा चलता तें. आनी जेन्ना पेडणे नागरीक समिती आमचे आमदारा कडेन एप्रोच जाली आनी जो झोनींग प्लाना बद्दल जें कितें आहा तें तेजे कडेन मांडलें आनी आमदार आमचो तेंच्या फाटल्यान रावलो. जेन्ना आमदार आमचो ह्या मांद्रे पेडणेच्या लोकां फाटल्यान रावल्या उपरांत विश्वजीत राणेन खंय तरी मातशें दुखलें की झोनींग प्लान हाडला तो तेका दिसलो की तेणें हाडला तो सारको हाडला म्हणून, पूण तेणें लोकांक विश्वासान केन्नाच घेवंक ना. कोणाक लागून हाडला आनी कित्याक लागून हाडला ऑलरेडी सगळे आमच्या वक्त्यांनी सांगलेलें आसा. पूण म्हाका सांगपाचें आहा की ह्या जो TCP मिनिस्टर आहा तेजो निशेध म्हणून आमी आयज जाहीर करता की जो कितें उलयला आमच्या आमदाराचेर हें तेका सोबाना. एक मंत्री तो 200 मतांनी येवन नाल्यार 1 मतांनी येवन आयज तो आमदार आहा. आयज नंबर 2चो कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करता. ही तेका स्वताक पयलीं लज दिसपाक जाय. ते नंबर 2 नंबर 1 हे तूं थाराव नाका. जो जिखला तो 1 मतान जिखू किंवा कितल्याय मतांनी जिखू. पण तुवें जे एलिगेशन जे कितें वायब्रेट जावन फ्रस्ट्रेट जावन जे कितें सांगलेलें आहा पळय तें अत्यंत चुकीचें आहा. तेज्या पलीकडे वचून तेणी सांगलें की आपले वडील गोंय राज्याचे हायस्ट टायम चीफ मिनिस्टर रावल्यात म्हणून. तुमकां हांव सांगता की जेन्ना आमी पॉलिटिकली खाजगीन उलयताले तेन्ना म्हाकाय अशें दिसतालें की विश्वजीत प्रताप सिंग राणे माननीय मंत्री एक खरोखरच एक गूड एडमिनिस्ट्रेटर, एक बरें शासन चलोवपी मनीस म्हणून म्हाका दिसतालें. पण काल जो ते फ्युरियस जावन जो कितें उलयला पळय तेची जी सत्ता आसा तेज्या तकलेक चडलेली आसा आनी ती आयज उतरपाची खरीच गरज आसा. आनी पेडणेकार मांद्रे मतदारसंघाची जनता तेची ही सत्ता आतां अवश्य थोड्या काळान उतरायतली. तेणी सांगलें की हायस्ट टायम आपलो वडील आपले चीफ मिनिस्टर रावल्यात म्हणून. हांव तेका याद करून दिवं इच्छिता. प्रताप सिंग रावजी राणे हे जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जाले ते पयले फावट तांकां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान मुख्यमंत्री केल्ले. आनी आयज आमचो आमदार आसा मांद्रे मतदारसंघाचो तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो आमदार आसा. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार ताच्या नंतर जेंच्यांनी जो सत्तेचो उपभोग घेतला ते तांकां काँग्रेस पक्षान मुख्यमंत्री केल्ले. भारतीय जनता पक्षान केन्नाच ह्या फॅमिलीक कोणाक मुख्यमंत्री करूंक ना आनी हेकाय तेची लायकी भारतीय जनता पक्षान दाखोवन दिल्लेली आसा. 666 मताच्या मार्जिनान जिखलेल्या मनशाच्या अंडर जो केन्नाच मंत्री जावंक नासलो, स्पीकर टू CM जाला, तेच्या अंडर हेका काम करपाचें हे हेचें दुर्दैव म्हणटात तशें. खरें म्हटल्यार जेन्ना 2022 निकाल आयलो त्या वेळाचेर हेणी जेन्ना प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर जाल्लो त्या वेळाचेर हेका जर इतलो स्वाभिमान आसलेलो, आपण सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जर हो म्हणटा, जाल्यार हेणी तेच्या हाती सकयल काम करपाक जायना आसलें. हे तेका आमचें प्रत्युत्तर जो तेणी आमच्या MLAचेर जे एलिगेशन्स केला आपण कोणाच्या अंडर वगैरे काम करण्यासारको मनीस न्हू म्हणून. ही तुजी लायकी भारतीय जनता पक्षान तुका दाखोवन दिल्लेली आसा ती आनी आमकां तूं दाखोवपाक लावनाका. म्हाका ह्या TCPचो प्रपोज प्लान आसा हेचे टॅक्निकल गजालीचेर आमच्या सरपंचान जास्तश्यो गजाली क्लियर केल्लेच आसात. प्रसाद सर उलयला. तर म्हाका आतां कालचो जो नवो विशय जाला जो आमचो TCP मंत्री आसा जेणे वैयक्तीक रित्या घेतला तेचेर बोलपाचो आसा. तर तेचो स्टेटमेंट आसलेलो की हे काय झोनींग आसा ड्राफ्टींग काय आसा ते TCP डिपार्टमेंट करता, तेचे स्पेशल मनीस असतात ते बघतात, आपली फक्त देखरेखीचं काम, कारण आपण मंत्री. तर तुका कित्याक लावन घेतोय? आमच्या आमदारान खंयच्याच क्षणाक तुझं नाव घेवंक ना की हे बाबा विश्वजीत राणेन मंत्रीन हे गोष्टी घडोवन हाडले असं काय आमच्या आमदारान खंयच उल्लेख करूंक ना. जाल्यार तूं तुजेर कित्याक लावन घेतलय? सांगला तशें आमच्या आमदाराचेर जे एलिगेशन्स घातला ते सगळे फॉल्स आहा. कित्याक तर हांव ड्राफ्ट झोनींग प्लॅन जो आसा ते आमी पंचायतींतल्यान लेटर दिल्ले TCP खात्यान. तो काल 2M विलेजीचो प्लॅन हांव हाडपाक गेल्ले. सो आमी तो 3000 भरून प्लॅन हाडला आनी TCP ऑफिसर राजेश सर तेंचे कडेन आमी गेली आनी विचारले की एप्लिकेशनान आमी प्लॅन मागलेलो प्लस एक टॅक्निकल मनीस मागलेलो जो आमकां एक्सप्लेन करतलो, कित्याक पंचायत बॉडी टॅक्निकली तो प्लॅन वाचूं शकना. जाल्यार काल त्या TCP ऑफिसरान म्हाका सांगलें की ना आमी तशें टॅक्निकल मनीस अपॉयंट करूंक शकना. आयज म्हाजी मिटींग आसा TCP मिनिस्टरा कडेन, सो तेन्ना आमी सांगता. आनी तुमकां कित्याक जाय टॅक्निकल मनीस?
जाल्यार हांवें सांगलें की जो कितें प्लॅन आहा आमच्या तुयाचो तो आमकां लोकांक सांगूंक जाय, लोकांक तो कळोंक जाय. जाल्यार ते म्हणटात ना आमी ग्राम सभेक येवन लोकांक एक्सप्लेन करूं शकना. अरे तुमी पंचायतीक लेटर धाडटात की ऑब्जेक्शन सजेशन दिया म्हणून. जेन्ना लोकांक तो प्लॅन कळचोच ना की बाबा त्या प्लॅनान कितें आसा, जाल्यार लोक तुमकां ऑब्जेक्शन सजेशन कशें दितले? हाई गडबडीन सरकारान केल्लो आसा. हांव सरकार म्हणिना, TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन केल्लो आसा, अलॉंग वीथ तेचे जे सुत्रधार म्हणटात ते चीफ टावन प्लॅनर आनी तसोच आमचो डेप्युटी चीफ टावन प्लॅनर. हेचेर खुबशे काही लोकांनी, आमच्या मांद्रे गांवाच्या लोकांनी क्वेश्चन्स उबे केले की हो झोनींग प्लान हो कितें, हो आमच्या पंचायती पर्यंत सुद्दां हो विशय येयलो. पण तो आमी पंचायतीकच खबर ना की खंय कितें चल्लां हेंच्यांनी, खंयचो झोन तेंचो सेटलमेंट आसा, खंयचो झोन ऑर्चर्ड उरतलो, खंयचो झोन एग्रीकल्चर उरतलो, हें आमचे कडेन कांयच ना. कित्याक ज्या अर्थान जो वारो चल्लोलो की झोनींग चेंज, झोन चेंज म्हणून एप्लिकेशन अर्ज करा, पण आमच्या आमी अशें भितर निदर्शनान येयलें की गोंयच्या आनी आमच्या मांद्रेच्या लोकांनी, पेडण्याच्या लोकांनी खंयच कोणी हे अप्लाय केल्लें ना. हो मेन प्रश्न आसा. जे भाटकार आसात पेडण्यान, जे मांद्रे गांवांत जे भाटकार आसात तेंच्यांनी कोणीच खंयच अप्लाय केल्लो ना की आपलो बाबा झोन आहा तो चेंज करचो म्हणून. पण अशें दिसून येयलें की जेन्ना आमी तो झोन जो ड्राफ्ट झोन आमी पळोवपाक गेले डिपार्टमेंटान, तर आमची मांद्रे गांवची जी हिली एरिया आसा, जे फॉरेस्ट आमी म्हणटा, त्या जाग्यार थंयसर येल्लो पेंट मारलेलो आसा. तशेंच म्हाज्या वॉर्डार हांव तुमकां एक एग्जांपल दाखोवपाक सोदतां. वॉर्ड नंबर 2 मांद्रे विलेज पंचायत. पळय, हो फाटल्या रिजनल प्लानाचेर सर्वे नंबर 124, ओके, हांगा NDZ आसा पळय. आनी आतांच्या ह्या रिजनल, आतां जो ड्राफ्ट झोन केला पळय तेंच्यांनी, जो चेंज केला पळय, येल्लो पेंट मारलो. आनी हो भाग खंयचो गांवांत न्हू, हो पळोवपाक गेल्यार वयर रानान, दोंगरार, जी पार्से मांद्रे बॉर्डर आसा पळय त्या दोंगरार. आतां हेचे जे ओनर जे तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी म्हणटा हे आमच्या लोकलांक लागून केला, लोकांक विश्वासान जर घेवन केला म्हणटा हो TCP मिनिस्टर, तर हे लोकल खंयचे? सगळ्यात पयलीं हांव TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे ज्यांनी स्टेटमेंट केलो की आमचो मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार हार्डली 200 मतांनी निवडून येयला, आनी हे स्टेटमेंट, हे वक्तव्य केल्ले ते जो आमचो आमदाराचो इन्सल्ट केल्लो आसा तेचो आमी आज निशेध करता. आनी ताका सांगूंक सोदता, जशें एडवोकेट अमित सावंतान सांगलें की 600-650 मताची लीड घेवन माननीय मुख्यमंत्री निवडून येयलो आनी तो आज मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पळयता. तशेंच ह्या सरकारात कितलेशे मंत्री आसात जे 150-200 मतांनी येयल्ले आसात आनी ते आयज सरकारात मंत्री म्हणून काम करतात. म्हणून आमच्या आमदाराचो तूं इन्सल्ट करूं नाका. फुडल्या इलेक्शनाक आमी आमच्या आमदाराक 5000 पेक्षा मतांची लीड हाडून आमी दाखयतले, हें तुका कळटलें. सांगलां आसतलें ब्रीफ करून की हे प्लॅनिंगाचे सेक्शनां सगळीं सांगूंक सोदता की TCP मिनिस्टराक की तूं आमदाराचेर जे 1 लाख जी आमदाराचो जागो तूं आमदार आपणा कडेन घेवन येयल्लो म्हणटा, तशें आनी कोण येयल्ले काय? हो मेन क्वेश्चन आसा. कित्याक लागून विचारता? कित्याक आमच्या चोपड्या ल्हान गांवांत एक जागो 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट जाला आनी एक 2 लाख स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट जाला. सो 2 लाख म्हणजे आनी 3 लाख म्हणजे मेजर एमावंट धाकटो न्हू. हेजेर तुवें लक्ष दिवचें. तितून आमच्या रिजन समाजाची क्रिमिटोरियम मोसंडी आसा, मान्य करता ती प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा, पूण 15 कितकी म्हाका दिसता 40 वर्सां जालीं ते थंयसर ती तेंची हें करता, तेंची PDO कितकेशेच PDO गेलो आमचो पंच मेंबर सांगता. सो मागता हेजे सगळे प्लॅन घेवन आमकां बॉडी कॉन्फिडन्सान घेवन, कित्याक आजून पंचायती कडेन आमचे कडेन जाल्यार आजून चोपड्याचो विलेज पंचायतीचो प्लॅन आजून पावोंक ना. म्हाजी गरज ना. आयज जितबाईचेर जे आरोप जातात आनी हे आरोप आमचो इतलो सिनियर मोस्ट गोंयचो मंत्री TCP आदरणीय राणे साहेब हे एक्चुली खरें बरें दिसना की अशे आरोप करप. की आयज तो हांव जाणा म्हाज्या वाड्याचेर कितलो पावलो, म्हाज्या 9 वाडे आहात ह्या आमच्या मतदारसंघान, तो इतलो हेल्प करता स्कुलान, कॉलेजीन, कोणाक घरान ना. पूण आयज म्हाका खूब बरें दिसोंक ना की जस्ट लायक सगळो मतदारसंघाचो इन्सल्ट खो जाला. म्हणून हांव ह्या मिडियासान सांगूंक सोदता आदरणीय मंत्र्याक की अशें स्टेटमेंट करूं नाका.